पयलो मुद्दो म्हळ्यार तुमकां खबर आसा गोवा हें पर्यटकीय राज्य म्हणून जगाच्या कानाकोपऱ्यात खबर आसा. गोंय हें फॅमिली टुरिजमा खातीर चड फेमस आसा आनी ह्या टुरिजमा लागून आमच्या टुरिजम मिनिस्टराक हालींच इंटरनॅशनल एवॉर्डूय फावो जाला. आमी ताका अभिनंदन करता. त्याच वतीन आमी तांकां आज तशें जाल्यार तांकां आज आनीक एवॉर्ड फावो जावंक जाय. तो म्हणल्यार गोवा स्टेटीक टुरिजमा बरोबर प्रॉस्टिट्युशनूय हें तितल्याच रेटीन वाडत आसा. आज तुमी खबर आसतलें अर्ज ही NGO कडल्यान रिपोर्ट आयिल्लो आसा की गोवा हें प्रॉस्टिट्युशना खातीर नंबर 1 जायत आसा. हांगा भायल्यो राज्यांतल्यो चलयां किंवा विदेशांतल्यो चलयां ह्युमन ट्रॅफिकींग करतात, तांकां हांगा हाडटात आनी तांच्या हांगा फिजिकल तशें मेंटली हॅरेसमेंट जाता. आज ही स्थिती जावन आमी हे टुरिजमाकूय हें खूब घातक आसा. तशेंच ही गोंयची जी एक बायल मनीस जी महिला आसा तांकां आमी कितें मॅसेज दिता, हातूंतल्यान गोंयच्यो ज्यो महिला सुद्दां आसा तांचें सुद्दां हांगा नांव बदनाम जाता. पूण सगळ्यांत म्हाका हें दिसता की गोवा सरकार हाजेर खूब सायलंट आसा. तुमी पळयलां की विधानसभे भितर अभिनंदन प्रस्ताव मांडपा खातीर ते 2-2 अडेज वरां उलयतात. पूण असलो हो जो सेन्सिटीव मुद्दो आसा, इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा, हाचेर चर्चा खंयच जायना. सो आमी NCP डिमांड्स की असलो जो मुद्दो आसा जो होम मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री आसा ताणें हाजेर सिरियसली एक्शन घेवची आनी हाजेर तांणी चर्चा करची आनी ठोस कितें तरी कदम घेवचो. कारण आज अशें दिसून येता हो जे धंदे चालू आसा ते खुलेआम चालू आसा आनी अशें दिसता की सरकारी यंत्रणा तसो सरकारालोय हांकां परवानगी आसा आनी तांचे परवानगीन हें चालू आसा.